much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. त्या तारवान तांकां कितें केलें? आतां रोखडेंच तुमकां कितें सांगूंक सोदता हांगासर. पयलें त्या तारवान तांकां कितें केलें पळया. तें तारू तांकां साल्वार कोत्ता. पयले सुवातेर तें तारू कितें कोत्ता? जेन्ना उदकाची बुट्टी आयली, सोर्वेस्परान सांगलां त्या प्रमाणें थिंगा उदकाची बुट्टी आयली. ह्या भाशेन ते उदकाची बुट्टी येता तेन्ना सगळे थिंगासर पातकी लोक आसले पळय ते सगळे नाश जाले. पूण सोर्वेस्पराचें उतर पाळटा आसली पळय ती थिंगा फामील ते तारवान भितर सरली. ते साल्वार जाले. तें तारू साल्वार कोत्ता. जेजू क्रिस्त म्हणटा पळय तें तारू मनशाक तारोन दिता. दुसरें तें तारू विशो दिता. पातकान बुडला पळय ते मनीस आनी पातकी तांचे कोन्यो त्या पासत आनी हे पृथ्वीमेर उदकान पळय तेन्ना ती बुडटाली. जेन्ना ती बुडटाली तांचो नाश जातालो. ही लोक भितर आसोन पळय विश्राम करी. कसलेच भिरांत ना, खुशालकायेन सगळीं सुसेगाद बसल्या आनी जेवण कोत्ता, विशो घेताले. आनी दुसरे वाटेन भुमेचेर आसली पळय सगळी ती परजा ते भिरांकूल उदकान बुडोन ती सगळीं थंयसर मेली. वय तें तारू तांकां तारोन दिता. तें तारू विशो दिता. आनी तितलेंच न्हू, तें तारू तांकां सुरक्षीत दवरता. ती सारकी सुरक्षीत आसा. भायर सारकी भिरांकूळ वातावरण आसलें, सारकी व्हडली थिंगा बुट्टी ह्या संवसारान आयली. पूण हे लोक सारकी ती भितर सुरक्षीत आसा. मोगाच्या भावा भयणांनो आयकात, ह्या संवसारान एक व्हडली बुट्टी येवपाची आनी ती व्हडली बुट्टी येता पळय त्या दिसांनी ही सारी पृथ्वी जळपाची आसा. जरी तूं देवाचेर विश्वास करता पळय तो तसलो क्रिस्तांव, जरी तूं ताका तुज्या जिवितान मानून घेता जाल्यार तूं आनी तुजी फामील जेजू क्रिस्ताक तुजो ताणूदार म्हणून मानून घेवन तूं सुरक्षीत आसतलोय. तें तारून तांकां सुरक्षा दिता. तें तारून तांकां तारोन दिता, विशो दिता. जेजू क्रिस्तान म्हणला विशो दिता आनी जेजून म्हणला जी सगळीं कांसेन तोखलेली आसा ती म्हजेशी यात. हांव तुमकां कितें दितलो म्हणलें? पेकोवणी दितलो. तुमचे फुडार सांगतलो. तुमकां जाय ती गिरेस्कार दितलो. कितें म्हटलें सांगात? विशो दितलो. मनशाक कितें जें आयज जाय पळय, गिरेस्कार तांकां नाका. गिरेस्कार आसा पळय ते म्हजे लागीं येतात आनी म्हणटात मागणें कर म्हणून. ते कितें म्हणटा? आमचे लागीं बाटबेस आसा, जायतें आसा, गाडयो आसात, वेपारूय आसा, भुरगें आसा, सगळें आसा. पूण आमच्या काळजान शांती ना, आनंद ना, संतोषकाय ना. टेन्शन आसा पास्टर. आयज कोण आसा काय आमचे मदें असलो लोक? जाल्यार सोर्वेस्पर म्हणटा हे कोश्ट कोत्ता पळय आनी वजाच्या बारणां आसात पळय ती तुमी सगळे लोक म्हजेशी यात. हांव तुमकां विशो दितलो. बारकायन तुमी चिंतून पळयात, जायते आयज आमचे लोक आसात ते गिरेस्त आसत थिंगासर, गिरेस्ते आसत, करोडपती ते आसत आनी ह्या भाशेन जायतो लोक आसत ते सगळे थिंगासर काबार जाले. ते पातकी जिवीत जियेत आसतना त्या वेळाचेर तेन्ना बुट्टी येयली पळय तातूंत तांचो नाश जालो. पूण सोर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता पळय ती नोवा आनी तेजी फामील त्या तारवान विशो घेता. ती सुरक्षीत आसा. आनी तितलेंच न्हय, तें तारू मोडणाचेर जैत घेतला. हे लोकूय तितून सगळीं मरोंक जाय आसलीं, पूण तांणी तें तारूंक बांदून हाडलें. ते तारवान ती भितर सरल्या म्हणून ती त्या मोडणाच्या सावळेंतल्यान ती पासार जावंक ना आनी थंय मरोंक पावंक ना. ते तारवान ताका साल्वार केलें. तितलेंच न्हय, त्या मोडणांतल्यान साल्वार जावन आनी मोडणाचेर जैत व्हेलें. आनी त्या उपरांत तें तारू वचोन आरारात नांवाचे त्या व्हडल्या दोंगरार थंय वचोन रावले. केन्ना तुमी जाणां? सोरभोंवतणी सारकें भिरांकूळ वातावरण आसलें पळय तेन्ना बुट्टी सगळी आसली. ह्या संवसारान खंयसरूय जमीन तांकां दिश्टी पडनासली. दोंगर दिसनासलें. सगळ्या पृथ्वीचेर उदक भरलेलें. असल्या वेळाचेर जोरी सोर्वेस्पर नोवाक विसरलो जाल्यार, जोरी सोर्वेस्पर नोवाचो विचार करिनासलो जाल्यार
कितें जावपाचें तुमी जाणा? नोआ आनी ताचे फामिलीन त्या बोटीन थिंगासर तें जेवण हाडलेलें. थोड्या वेळान काबार जावपाचें आनी जनावरांक पासून कांय हाडचें नासलें. त्या तारवानूच ती मोरपाची. त्या तारवानूच रावन ती मोरपाची. पूण 8वो आवेसवर आनी पयली वोड कितें म्हणटा तें पळोवया. पूण सोर्वेस्पोरान नोआ सांगाता घरांतली मोनजात आनी रानवटी मोनजात जी सगळीं ताजे सांगातान आसली पळय तांकां तो उगडास कोत्ता. सोर्वेस्पोर नोआंक ताका तो उगडास कोत्ता. जायते फावटी आमचे सोरभोंवतणी बुट्टी येता. आमचे सोरभोंवतणी केन्ना कोश्ट येतात. सारकें दूख येता आनी काळोख थिंगा येता. सोरभोंवतणी अशें जाता तेन्ना आमच्या तोंडान कितें येता तुमी जाणाव? सोर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. सोर्वेस्पोर म्हाका विसरलो म्हणून म्हाका हे दूख, म्हाका हे कोश्ट, म्हजी सगळी शिरवीस गेली. म्हजें बिझनस काबार जालें, म्हजी भलायकी बिगडली आनी म्हज्या फामिलीन कितले कोश्ट आयले. कितें कारण? सोर्वेस्पोर विसरले. पूण तुका सांगता तुमी उगडास दवरात. पवित्र पुस्तक म्हणटा आवय आपल्याच्या भुरग्याक तुका विसरत काय पूण हांव तुका केन्नाच विसरचो ना अशें सोर्वेस्पोरान म्हणलें. पळयात हांवें तुका म्हज्या हातीर तुका पिंतारला. दरेक वेळार हांव तुका पळयत आसा. आमचे मदें कोण आसा काय? सोर्वेस्पोर म्हाका विसरलो म्हणून त्या पासून म्हजें जिवीत अशें जालां. अशें चिंतपी कोण आसा काय? म्हजो सोर्वेस्पोर तुका कदींच विसरचो ना. त्याच वेळार सारक्या त्या वेळार तुजो तो उगडास कोत्तलो. तुजे कोश्टांचो तो उगडास कोत्तलो. तुज्या भावार्थाचो तो उगडास कोत्तलो. तुजे आत्मीक जिविताचो उगडास कोत्तलो. तुवें जें बलिदान केलां पळय तें उगडास कोत्तलो. तूं सोर्वेस्पोराचो कसो मोग कोत्ताय तें उगडास कोत्तलो. कशे भाशेन तुवें तुजी ती भेट सगळें तुवें त्याग करून सोर्वेस्पोरा पासत दिलाय तो उगडास दवरतलो. तुवें सगळें पळय तें डेडिकेट केलां पळय तें सगळें सोर्वेस्पोर उगडास दवरतलो. नेमलेल्या त्या वेळार सोर्वेस्पोरान नोआचो उगडास केलो. ह्या भाशेन ताजो उगडास करून कितें केलें तुमी जाणाव? चारूय वाटांनी ते सारके ते बुट्टेन ती थिंगा आसली त्या वेळाचेर त्या उदकाचेर वारो धाडून तें सारकें सुकयलें. आमचे मदें कोण आसा काय? आमचे सोरभोंवतणी बुट्टी, म्हज्या सोरभोंवतणी विपरीत परिस्थिती, म्हजे सोरभोंवतणी काळोख, म्हजे सोरभोंवतणी कोश्ट आनी ओकमानूच आसा. असल्या परिस्थितीन कोण वयता जाल्यार तुमकां एक बरी खबर. म्हजो सोर्वेस्पोर रोखडोच आयज तुजो उगडास करपाचो आसा. आनी वेग्यांच्याच वेग्या तुज्या सोरभोंवतणी आसा पळय तो काळोख काडून उडोवन वयर उडटात पळय ती सगळीं लारां सोकला देंवयतलो. तुमकां शांती दिता पळय तसलें जिवीत दिवपाचो आसा पळय तो सोमी तो तयार आसा. उत्पत्ती 8 आनी दुसरी वोड 2 वोडी आनी वयर सान पळय आसतले पळय तो पावस तसो थांबलो. सगळ्यो जोरी व्हांवताल्यो पळय त्यो पासून बंद जाल्यो. आनी 150 दिसा उपरांत तें उदक त्या संवसारांत तें देंवोंक लागलें. आनी 7व्या म्हयन्यांत 17व्या दिसान तें तारू अरारात नांवाच्या त्या दोंगरार बसलें. 7व्या म्हयन्याच्या 17व्या दिसा मोण्णाचेर जोयत वेला पळय ती आतां ही फामील अरारात दोंगराचेर ती पावली. खंयच्या म्हयन्यान? 7व्या म्हयन्यांत. खंयच्या दिसा? 17व्या दिसा. डॉक्टर H. ब्रावन ताणें शिकवण केली पळय तेन्ना कितें समजलें? जुदेवाच्या 7वो म्हयनो आनी 17वो दीस म्हळ्यार कितें तुमी जाणाव? जेजू क्रिस्त मरोन पुनर्जीवन जाला पळय तो दीस. 7वो म्हयनो आनी 14वो दिन कितें तो तुमी जाणाव? जेजू क्रिस्त खुर्साचेर बलिदान जालो तो दीस. आनी 17वो दीस मरणांतल्यान पुनर्जीवन जावपाचो दीस. 7व्या म्हयन्यांत 17व्या दिसा ही आतां मरणांतल्यान जिवन जाली. भुमीचेर ताणें पांये दवरले. म्हज्या जेजूच्या फाटल्यान तुमी चलत जाल्यार तुमी एक दीस मरणाचेर जोयत वतली आनी स्वर्गार तुमी भितर सरतलीं. त्या स्वर्गार जरी तुमकां भितर सरोंक जाय जाल्यार आतां ह्या भुमीचेर ती अरारात दोंगराचेर ती थिंगा पावल्या न्हय तेन्ना कोण पातकी मनीस आसलो काय? त्या भुमीचेर कोण पातकी मनीस आसलो काय? नासलें. ह्या संवसारांत पातक आसलें काय? नासलें. हें आमकां कितें दाखयता तुमी जाणा? जेन्ना ह्या संवसारांत सगळें पातक सगळें नाश जावचें आसा. आयकात भावा भयणानो, आमी सगळीं पातक ना पातका विणे सगळीं आमी नव्या त्या जेरुजलेमांत आमी सगळीं भितर सरतलीं. थिंगा सोर्वेस्पोरा बरोबर सासणांक जियेतलीं. अशें इतलें बरें जिवीत कितले जाण आसात पळय ती आशा दवरूंक सोदतात. मातशें तुमी
तुमचे भितर चवकशी करात. इतल्या बऱ्या भाशेन सर्वेस्परान नोवाक थिंगा साल्वान केल्या उपरांत नोवान कितें केलें थिंगा आसा पळोवया. जेवण जाय म्हणून ताणें थिंगा शेत कोमूंक लागलो आनी शेत वोमताना ताणें थिंगा दाखवेली थिंगासो ताणें लायल्यो. ते दाखवेलीचे ताणें थिंगा बाग लायलो पण कितें घडलें? 9 अवेस्वर आनी ताचे 20 वोड म्हणटा. नोवा शेतकामती जालो आनी ताणें दाखवेली लायल्यो. दाखवेली लावप म्हणल्यार ते रॉंग न्हय, ताजे तो ज्यूस पिवप म्हणल्यार ते रॉंग न्हय. आमी जायते फावटी रस्त्याचेर कोण ग्रेप ज्यूस, पायनॅपल ज्यूस ते आमी सगळे पितात. उशीचो रोस आमी सगळे पियेतात. पूण जेन्ना तूं ते दाख मागीर ते कुसयताय आनी ते कुसलेले तूं दाख घेवन तूं थिंगासो मागीर सोरो कोत्ताय तातूंत तुका मागीर नशा जाता. दाकाचो रोस म्हळ्यार तो दुसरो आनी दाकाचो सोरो म्हणटा तो दुसरो. इतल्या प्रमाणीकपणान तो जियेतालो. धर्मान तो जियेलो, धर्माचे ताणें प्रचार केले, प्रमाणीकपणान तो जियेलो आनी तितलेंच न्हू ताणें बोटी बांदली आनी शेवटाक आतां कितें जालें? नोवा आपल्याची प्रमाणीकपण विसरता. एका वेळाचेर बरोच तो प्रमाणीकपणान जियेलो, प्रमाणीकपणान चल्लो, प्रमाणीकपणान फामील वाडयली आनी तांकां मुखार व्हेली. सगळें तो विसरता. आतां विसरोन तो कितें करता तूं जाणा? तो सोरो पिवंक सुरू करता. तो खंयचे दाकाचो सोरो तूं जाणा? ताका नशा दिता पळय तसलो दाक सोरो तो पियेलो. आतां हो व्हिडिओ तुमी पळयात. नोवा कसो पिवपाक सुरू करता. संवसारान पातोक नासले पळय त्या वेळार. प्रमाणीकपणान तो चलोंक जाय आसलो. नोवा पिवंक म्हणल्यार तो सोरो पिवंक गुलाम जालो. बरोच तो पिवन पळयात. ह्या भाशेन जिविताच्या नेमाण्या वेळार. रायट फ्रेंड्स, आतां मातशें ध्यान दियात. आमचो शेवट आमचे सुरवातेचेर ताचेर ना. हांव तुमकां कितें सांगता मातशें आयकात. कालच्या प्रमाणीकपणान तूं जियेलाय तितून तूं आयजूय जियेतलोय आनी ह्या भाशेन जरी तर तूं निर्णय घेता जाल्यार ताचे भाशेन तुवें आयजूय जियोंक जाय. काल हांव जेयला म्हणून आयज जेयनासतना हांव बसत जाल्यार फायदो ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा आयज आसा पळय तें आयचें दूख खूब आसा. त्याच भाशेन पवित्र पुस्तक म्हणटा एकाचे जल्माचो दीस ताच्या मरणाचो दीस एकदम बरो. तूं कोण सुरू करता पळय ताजेकीन बरें ताजो शेवट. अद्भुत रितीन तुजें जिवीत सुरू करताय, अद्भुत रितीन तूं तुवें जिवीत मुखार वताय. शेवटच्या दिसान नवा भाशेन ताच्या जिवितार बरयल्लें पळय ते पवित्र पुस्तकान वच निमाणो अवेस्वर. त्या शेवटच्या अवेस्वरान ताजी शेवटची ती कोण्णी कितें तुमी जाणाव? नोवा बरोच पियेलो. उत्पत्ती 9 आनी 21वी वोड. आनी तो दाकाचो सोरो पिवन सारको बेहोश जालो आनी आपल्या त्या तोंबून विंगलो आसलो. निमाण्या दिसांनी नोवाचें आत्मिकाय तितलें बरें नासलें. नोवाचो शेवट तितलो बरो नासलो. आयज म्हजी उतरां आयकता ती भावा भयणांनो, आमचो शेवट तो कसो जावचो आसा त्या पासो स्तोत्र बरोवणार अशें बरयलां. अशें कर की म्हजो शेवट म्हाका तें कळोंक. म्हाका कळोंक कितें म्हजो शेवट कसो आसत. आयज दर एकल्यान सर्वेस्परा लागीं मागणें करचें. हांव आतां आत्मीक जिवीत जियेता पूण मरणाच्या वेळार हांव कसो वाचतलो काय? तुमचे मदें कितलो लोक मरणाच्या वेळार देवाच्या लागीं आसूंक सोदता पळय तुमी अशी हात दाखयात. जाल्यार आयक, आमचो मरणाचो वेळ आनी मरणाचो दीस येता तेन्ना आमी सर्वेस्पराची लागीं जियोंक जाय. ह्याच भाशेन आमी संवसार शेवट जावचो हे भाशेन तुमी सगळे हात दाखयला. जाल्यार आयक, आमी त्या शेवटाच्या दिसा पळय आत्मिकायेन जियोंक जाय जाल्यार तुमकां कितें सांगूंक सोदता कितें तें तुमी जाणाव. जरी आयच्या दिसा तूं मरचो आसाय हें तुका कळ्ळें जाल्यार तूं कितें करतलें? तूं सेलफोन काडटलोय? हॅलो, तूं एका वरान आतां मरताय जाल्यार तूं तुजें सेलफोन घेवन आसतलोय काय? जसो तूं तो सेलफोन तेजेर व्हिडिओ पळयताय तें नाका जाल्लें पळोवन तूं तुजो वेळ सारतलो काय? वो हे संवसारी वाटेन तूं भोंवतलोय? कितें करतलें सांगात. एका वरान मरता म्हूण खबर जाल्यार तुमी कितें करतल्यात? नाका जाल्लें करतलें? पातोक तुमी आदोत्ताले? तुका जाय ते भाशेन जियेतलोय? हॅलो फ्रेंड्स, कितें करतले? जाल्यार तुमी आयकात. दरेक वेळार तेंच चिंतून तुमी जिवीत सारात. आतां एका वरान आतां हांव मरपाचो आसा जाल्यार हें हांव काम करतलो काय?
करचो ना जाल्यार तूं करना काय. आयज सांजचो तूं मोतलो तुका कॉमन येयलें जाल्यार तूं आतां कसो जियेतलो तूं सांग. उत्मीक रुमान जियेतलोय, पवित्रपणान तूं जियेतलोय, सर्वेस्पराशी लागीं जियेतलोय आनी तुज्या तोंडांत कांय नाका जालें उलयचो ना, गर्व आनी नाटकां कोनासतना तोंडान वायट कोन्नासतना, तुजी मेली चिंतना तूं चिंतचो नाय, तूं पवित्रपणान जियेतलोय वो तूं जियेचो नाय. जियेतली म्हणटकीर तुवें हात दाखयात. हॅलो, हांव कितें वायट सांगता? आयज सांजचो हांव मोतलो म्हणून हें म्हाका गोमन येयत जाल्यार तारको हांव प्रमाणीकपणान जियेतलो तें तुमी मातशें हात दाखयात. हें सर्वेस्पर आशेता. म्हज्यान प्रमाणीकपणान जियोंक जायना म्हणटात ते आयकात. आयज म्हजें जिवीत तें काबार जावपाचें आसा जाल्यार हांव कसो जियेतलो त्याच भाशेन तर हांव दर एक दीस जियेत जाल्यार खरेंच म्हणटा हांव निमाणो सुवास घेवप म्हणल्यार सर्वेस्पराक सारकें जियेता तसो तूं जियेतलोय आनी तुजी गोवाय तूं सुरक्षीत उरतलें तसलें तुजेर बेसांव तुमकां जाय अशें म्हणटात तें तुमी मातशें हात दाखयात. पवित्र सर्वेस्परा बापा, एक अद्भुत तूं सुरवात कोत्ताय, एक अद्भुत तूं नवी बांदपान कोत्ताय, प्रमाणीकपणान जिवन प्रमाणीकपणान प्रचार करून प्रमाणीकपणान तो मुखार वचोन तारुणे पासत ताणें तारू बांदून बापा तसलें जिवीत जिवन ताणें प्रमाणीकपणाचें तारू बांदून ताजें जिवीत आमच्या मुखार आसा. आयज तूं आमचे लागीं उलयलाय. सुरवातीक सावन शेवट एकदम बरो, जल्माच्या दिसा वोन मरणाचो दीस एकदम बरो. बापा म्हजेर काकलूत कर, आमचेर तूं काकलूत कर. खंयच्या दिसा आमचो हो प्रवास काबार जातलो आमी नको, पूण त्या दिसा बापा आमकां तुजे भितर जियोंक जाय, आमकां तुजे सारकें लागीं जियोंक जाय. अशें जियोंक जाय जाल्यार दर एक दीस निमाणो दीस कसो दर एक वेळ वो निमाणो वेळ अशें चिंतून हेच भाशेन आमी जियोत जाल्यार आमी तुका मोहिमा दिता पळय तसलें जिवीत जिवन आनंदान जिवन हे संवसाराचो प्रवास आमी काबार करतले असलें जिवीत तूं आमकां दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा. आमेन. सबको शलोम. मेरा नाम नरसैया है. मैं बहुत शराब पीता था और बुरे काम करता था. बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी. यहाँ 1 महीना, वहाँ 2 महीने. वो सहन नहीं कर पाए. वो घूमते रहे. पड़ोसी के घर में सो जाते थे. हम दोनों जब झगड़ा करते थे, बच्चे मुझे चुप रहने कहते तो मैं कहती थी अपने पिताजी से कहो, उनसे कहते तो अपनी माँ को पहले कहो. हमारे बच्चे कहने पर भी हम नहीं सुनते थे. ऐसे ही झगड़ा करते रहते थे. ऐसी परिस्थिति में हम एक बार कलवरी टेम्पल में वचन सुने. आज पति और पत्नी बुद्धिमानी से बात नहीं कर रहे हैं, बस छोटी सी बात पर झगड़ा कर रहे हैं, मूर्खता से व्यवहार कर रहे हैं, छोटी सी बात पर जल्दबाजी में झगड़ा कर रहे हैं. इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो आप गौर से सुनिए, आप ही अपना परिवार तोड़ते जा रहे हैं. व्यर्थ बातों पर आप क्यों ऐसे बेकार में ही झगड़ा कर रहे हैं? अगर आपके शब्द कठोर होंगे तो आपके परिवार का निर्माण नहीं होगा, आपका परिवार होना मुश्किल है. वचन सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई. अगर मैं चुप रहती तो सब कुछ ठीक होता, और तब से वो कुछ कहते तो मैं बिल्कुल चुप रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, वचन को याद करती थी. जब मैं अपने आप को चुप रखी तब घर में झगड़े दूर हुए, सुख शांति से थे. मैं अपने आप को सुधारी. जब मेरे पति मुझे डांटते थे
मैं बिल्कुल चुप रहती थी, तब उनमें भी बदलाव आना शुरू हुआ। वो पूरी तरह से सुधर गए। प्रभु हमारे सारे कमजोरियों को दूर किए, हमारे परिवार का निर्माण किए। कलवरी टेम्पल में वचन नहीं सुनते तो हमारा परिवार ठीक नहीं होता था। जब हम कलवरी टेम्पल में प्रभु का वचन सुने, हमारा परिवार का निर्माण हुआ, हमारा परिवार टूटने से बचा। अब हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। पहले लोग हमें देखकर हमारा मजाक उड़ाते थे, हमें वो अपमानित करते थे। अब हम हमारे परिवार के साथ खुशी से जीवन बिता रहे हैं। నీ సన్నిధిలో నీ మందిరములో ఆనందమే సంతోషమే ఆనందమే నాకు సంతోషమే। आज हमारे जैसे बहुत से लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम कलवरी आवाज़ टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते थे और स्पॉन्सर किए। प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन को सुधारे। प्रभु के दास को हमारा धन्यवाद। जब हमारा परिवार टूट रहा था, हमारे परिवार का निर्माण किए और बचाए। यीशु को महिमा मिले। कालवरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता। फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू एंड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेम्पल। कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता? आतां तुमी मातशें आयकात। रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13। कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें। कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें। जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका भोगसणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें। जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय। आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय। सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय। आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो। कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात। म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा। भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता। ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन। फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोर बोंटणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता। येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें। जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट। तुमी एक निर्णय घेयात। जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां। नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर थिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला। उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला। ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावोवचो। जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें। हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात। भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात। ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात। सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें। मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय। भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी
तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून ताचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना, आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्पणान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्पणान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां अभ्यासा फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पणाच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशीश करुया. ही आमची जबाबदारी, ही आमी विसरचें न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.